नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पंचायत वेंचणुकेंत राणे बापूय पुताक धपको, अपक्ष आमदारय पडले कमी। सरकार पक्ष सोडल्यार सगळ्यांत चड वेंचून आयल्यात ते अपक्ष पंच। रेजिनाल्ड एकटोच काँग्रेसीचो हिरो, पळयात खासा रिपोर्ट। लोकायुक्त नेमपाची प्रक्रिया जातली सोमार सावन सुरू। थळाव्या मंचाक प्राधान्य, मात चड कनेक्शनां आसून उपकन्ना। मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयली मनातली गजाल। गोंय वैजकी महाविद्यालयान सिटांची संख्या वाडटली 150। शारा वांगडाच गांवांतल्या भुरग्यांक आतां मेळटले दोतोर जावपाक। भलायकी मंत्र्यान उक्तायली आस्त। गोंयांतल्या गाडयांचे आरसी बूक जातले इलेक्ट्रॉनिक। गाडयेची म्हायती, अपघात वा नेम मोडल्यार उरतली बुकाचेर नोंद। नवीन स्मार्ट कार्ड आनी ई चलन करपाचोय प्रस्ताव। आनी मेघालया वांगडा आयतारा संतोष ट्रॉफीची मॅच खेळपाक गोंयचो पंगड तयार। दुखापती आसल्यो तरी ताचो संघाचेर परिणाम ना, प्रशिक्षकान सांगलें प्रुडंटाक। आता खबरो विस्तारान। मेरेर आशिल्ल्या पंचांक आपले वटेन ओडपाचो सरकार पक्षान सध्या यत्न केलो, तरी कितलेशेच कडेन अपक्ष पंचांक वेंचून हाडून लोकांनी पेजाद निकाल दिला। चडशे जाण सरकार पक्षाचे आयले, तरी अपक्षांची संख्या कमी ना। मोगोच्या आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात आपलो शेक दवरला। अपक्ष आमदारांचो नेट मातसो उणो पडला, जाल्यार कुडतरेचो आमदार रेजिनाल्ड सोडल्यार आनी खंयच्याच काँग्रेस आमदाराक आपल्या मतदारसंघात पंचायती आपले वटेन दवरपाक यश आयिल्लें ना। पळयात पंचायती कोणाकडेन हे खबरामाळेचो पयलो भाग। अर्द्या वयर चड हे पंचायत वेंचणुकेत निवडून आयल्यात ते नवे पंच। सत्तेर आयिल्ल्या भाजपा आनी मगो पक्षान चडशा पंचायतींचेर आपलो शेक दवरला। थोड्याच पंचायतींनी काँग्रेस सपोर्टेड पॅनलां आयल्या, जाल्यार कांय कडेन अपक्ष पंचांची पॅनलां आयल्यात। अपक्षांनी काठावरचे बहुमत आशिल्ल्यो पंचायती सरकार पक्षा कडेन ओडपाचें काम चालू आसा। मात विश्वजीत आनी प्रतापसिंह राणेक सत्तरी धपको बसला। नरेश सावळ, बेंजामीन सिल्वा ह्या अपक्ष आमदाराकय आपल्या मतदारसंघात पंचायतीचेर शेक दवरपाक अपयश आयलां। रेजिनाल्डान मात कुडतरे विरोधी पक्षांत आसून पसून पंचायती आपले वटेन दवरल्यात। हे आनीक खंयच्याच काँग्रेस आमदाराक जमिल्लें ना। अशें आसात पंचायतीचें सद्याचें चित्र। मांद्रे मतदारसंघ आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार, एकूण पंचायती 7, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 5। पेडणे मतदारसंघ आमदार राजे नाल्लेकार, एकूण पंचायती 10, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 9। प्रियोळ मतदारसंघ आमदार दीपक ढवळीकार, एकूण पंचायती 6, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 6। मडकय मतदारसंघ आमदार सुदीन ढवळीकार, एकूण पंचायती 6, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 6। शिरोडा मतदारसंघ आमदार महादेव नायक, एकूण पंचायती 4, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 4। वाळपय मतदारसंघ आमदार विश्वजीत राणे, एकूण पंचायती 4, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 1। पर्ये मतदारसंघ आमदार प्रतापसिंह राणे, एकूण पंचायती 8, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 3। दाबोळे मतदारसंघ आमदार माविन गुदिनो, एकूण पंचायती 2, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 1। मय मतदारसंघ आमदार अनंत शेट, एकूण पंचायती 6, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 3। डिचोली मतदारसंघ आमदार नरेश सावळ, एकूण पंचायती 5, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 1। वेळी मतदारसंघ आमदार बेंजामीन सिल्वा, एकूण पंचायती 7, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 3। कुडतरी मतदारसंघ आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, एकूण पंचायती 4, आमदारा वांगडा आशिल्ल्यो पंचायती 3। ब्युरो वांगडा आमचो खबराकार लौकीक शिलकार। लोकायुक्त नेमपाची प्रक्रिया सरकार सोमार सावन सुरू करतले। थळाव्या मनशाकच लोकायुक्त करपाचो सरकाराचो विचार आसा, मात ताची चडच कनेक्शनां आसल्यार ताचो त्रास जावंक येता, अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान उलोवन दाखयलें। सरकारान लोकायुक्ताची अधिसुचोवणी काडल्या।
लोक काय ते प्रोसिजर खंय पावला काय प्रिंटिंगाक गेला हां प्रिंटिंगाक गेला ना कितले दिसांनी जातलो नाही आता प्रोसेस प्रिंटिंग जालें की तो कायदो जालो की प्रोसेस सुरू लोकायुक्त अपॉइंटमेंट हाका अनेक विशय आसा भितर मागीर हायकोर्ट आसा मागीर हें आसा गोवन आसतलो की भायलो आसतलो गोवन आसतलो की भायलो आसतलो ना हांवें म्हजें प्रिफरन्स घेवन सांगलें काही जाणांचें उलटें मत येता बाबा हांगा कांयच संबंद नाशिल्लो आसचो अशें मत आसा ऑफिस काय आसलें पणजे ऑफिस पणजे अजून तुमचे कडेन आमी करतात 2 महिने 2-2.5 महिने लागतले खंयच्यो पयलीं करपाक येना कारण जो पर्यंत बील जायना तो पर्यंत म्हाका अधिकार येना आयच्यान अधिकार प्राप्त जालो सोमारच्यान सगळे मुवमेंट सायमल्टेनियस येता गोंय वैजकी महाविद्यालयातल्या सिटांची संख्या सुमार 150 वाडोवपाचें थारला. मेडिकलाच्या हे शिक्षणीक वर्सा सावन ही संख्या वाडटली. सिटां वाडिल्ल्यान शारा वांगडा गांवांतल्या भुरग्यांक आतां दोतोर जावपाची संद मेळटली अशी आस्त भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उक्तायल्या. सरकारी दोतोरांनी खाजगी प्रॅक्टीस करची न्हय अशें आपणें सांगिल्लें. ताका लागून हें प्रमाण कांय प्रमाणांत देंवलां, मात अजून मेरेन तें सामकें बंद जाल्लें ना हें तांणी मान्य केलें. 100 सिटां वयले 150 सीट करतकीर जो खर्च वाडटलो तेची जबाबदारी सरकारान घेवची आनी घेतलो म्हणून आमकां लिखीत स्वरुपांत अंडरटेकींग दिया अशें मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडियाचें पयर पत्र आयलें आनी आमी अत्यंत अर्जन्सीन ताका आमी कंप्लाय केल्लें आसा आनी त्यामुळे ऑलमोस्ट गेली अनेक वर्सां आसलेले 100 सिटांचें लिमीट वाडून अंदू 150 सीट जातले अशें सादारणपणे खात्रीपूर्वक दिसता. हे सादारण जुलय पासून जावंक जाय. आज आसलेले 100 सीट हे बहुतांशपणे शहरी विद्यार्थ्यांकच मेळटात. 89% जर मेडिकलाचें एडमिशन थांबता जाल्यार 100चे 150 आमी करतात तेन्ना आनी 2% विद्यार्थ्यांक मेळटले 2% कमी मेळाले विद्यार्थ्यांक मेळटले त्यामुळे फाटले 2% स्कोराक मेळटले. डॉक्टर प्रायवेट प्रॅक्टीस करता सो तांचेर कितें एक्शन जातलें शाळेक खंय सांगून समजता. आमच्या आरोग्याची काळजी घेणारे लोक लेक्चरर्स कोण प्रोफेसर्स आसात तांचेर पटदिशी एक्शन घेवप हाच्या ऐवजी समजून सांगप आणि आमची गरज ह्या दृश्टीन सांगप हे चड महत्वाचें आसलें. आनी म्हजी अपेक्षा अशी आसली की त्या सूचने वयल्यान प्रायवेट प्रॅक्टीस करपाचे लोक कमी जातले म्हणून बंद जातले म्हणून. हांव बंद जाले अशें हांव म्हणिना पूण कमी निश्चित जाल्यार म्हजो प्रयत्न आसा येणाऱ्या काळान तें थांबतलें. फोंडें पुलिसेन सोमारा फर्मागुडयेर धाड घालून पिस्तोलां विकपी 2 तरणाट्यांक अटक केल्या. पुलिसेन तांचे कडल्यान 3 पिस्तुलां, 3 मॅगझीन आनी 14 राउंड जप्त केल्यात. ह्या केसींत आनीकूय खूब जाण घुसपल्ल्याचो दुबाव पुलिशेक आसा. Today on 19/5/2012 raid was conducted at Farmagudi wherein we have arrested 2 persons namely Akhilesh son of Paras Gupta age 23 years native of Shiwan Bihar presently staying at Ponda temporary residence and Mr. Tawfiq son of Babajan Nasur age around 23 years resident of Amrai colony Ponda. Akhilesh was found in possession of 2 pistols with 3 extra magazines and 14 live rounds and Mr. Tawfiq was found with possession of 1 pistol. The raid was conducted in the afternoon today. We have booked both the accused under section 3-25 of Arms Act and investigation into that case is in progress. Where this raid was conducted? This raid was conducted at Farmagudi. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.